ऐकूया नभोनाट्य मोवाळे. बरोवपी अविनाश चारी. सादर करपी संस्था रेणुका एंटरटेनमेंट, खडकी, वाळपय. सावित्री, शांत बसून फकत हो दर्याची गाज ऐकत रावचे कशें दिसता न्हय? कितें? लोक हांगा येतात ते शांत बसपाक न्हय, दर्याचो आनंद घेवपाक. आगो, आनंद घेवप म्हळ्यार कितें? म्हाका शांत बसून दिसता. कोणाक दर्यान न्हायन दिसता, कोणाक दर्या देगे वयल्यान उदकान पासयो मारीन दिसता. म्हाका मात हातूंतलें कांयच दिसना. अजाप. पयलीं पयलीं न्ही म्हाका दर्यान जीव दिवन दिसतालो, पूण त्या वेळार दर्यावेळेर या म्हटल्यार तूंच फाटीं ओडटालो. कितें? घडये तुका म्हज्या मनांतलें कळटा काय कितें असो म्हाका तेन्ना दुबाव मारतालो. एका काळार ह्याच दर्याच्या कोपान सासणाची न्हीद घेवपाकचें चिंत्तालें, आनी आतां ताच्याच गोपान खेळत रावचें अशें दिसता. आं? आतां चुकून लेगीत जीव दिवपाचो विचार मनांत येवपाक दिवं नाका. ना ना ना, केन्नाच ना. जाणा सत्यवान, आदलो तो विचार येवजून आतां म्हजें म्हाकाच हसपाक येता. पूण एक बरें जालें आं, तेन्ना तूं म्हाका दर्यावेळेर घेवन येत नाशिल्लो न्ही रे. तेन्ना म्हजे कडेन वेळ नासतालो गो. मनांत खूब दिसतालें तुमकां सगळ्यांक घेवन पयस खंय तरी घेवन भोंवपाक वचचें. पूण त्या वेळार नवीच नोकरी, एक दीस लेगीत रजा मेळपाक कठीण जातालें. पूण सगळे जाग्यार पडल्या उपरांत हांवें तुका कितले फावटी सांगलें, आमी खंय तरी भोंवपाक या, पयस ना जाल्यार दर्या वेळेर तरी. पूण उपरांत म्हाका स्वास घेवपाक लेगीत वेळ नाशिल्लो. केन्ना महिला मंडळाची बसकां, शिबिरां, एके कार्यावळीन मुखेल सोयरी जाल्यार दुसऱ्या कार्यावळीन मुखेल उलोवपी. कितल्या दिसांनी आयज आमी सगळीं भायर सरल्या न्ही. भुरगीं सदांच म्हणटालीं, दर्यावेळेर या, दर्यावेळेर या. जाव, तांच्या निमतान तरी तूं भायर सरलें. आगो, पूण आसात खंय गो ती दोगां? ही पळय, तें पळयलें? एकले घर बांदता जाल्यार दुसरो घर सजोवपाच्यो शिपयो, खाडयो बोडयो पुंजायता. पळय. मजाच न्हय सावित्री? मजा कसली? बायलांनी घर सांबाळप आनी घरा खातीर लागतात त्यो वस्तू दादल्यान हाडप, हें कोण कोणाक शिकयनात. सैमा कडल्यानूच मेळटा हो गूण. सत्यवान, म्हाका एक सदांच प्रश्न पडटा. कसलो गो? दर्यान खंय खूब रत्नां असतात, पूण ती केन्नाच कित्याक ह्या शिपये भाशेन भायर सरनात? सावित्री, दर्या मुगो खूब कितें आपल्या विशाल पोटान सांठोवन दवरता. दर्यांतल्या अमृताची आस सगळ्यांक जाता, पूण विखाची कल्पना लेगीत सोंसना. दर्या शांत आसता तेन्नाच तो सगळ्यांक जाय जाय कसो दिसता, पूण एकदां खवळ्ळो जाल्यार सगळे ताचे पासून पयस धांवतात, ताका नांवां दवरतात. ताचें खरें रूप आमकां धडेर रावन केन्नाच दिसचें ना. हे खातीर शांत रावन तो कितें सांगता तें आयक. ताच्या गाजात ताच्यो भावना, वेदना, पिडा रिपिल्ल्यो आसात. त्यो समजून घेवपाक ताच्या पोटान वचपाची गरज ना, फकत ताचें मन समजून घेतल्या पुरो. दीदी, तो पळय चित्ररथ, कितलो व्हडलो. वदळचो रावण आनी वानरसेन आशिल्लो न्ही, तो हाचे परस व्हड आशिल्लो. ताच्या परस हाच्यो लायटी पळय, कश्यो झगझगतात त्यो. अरे तुषार, तो फाटल्यान येता, तो घरा उठ पळय. आगो, तो जटायू.
तुका कसं कळलं तो जटायू म्हणून? तो सीतेक व्हरता तो रावण पळय मगो, फाटल्या ट्रकाचेर आसा तो. अगो तुम्ही अजून हांगाच? आणि चित्ररथ पळोवपाक वचोंक ना? वदळ गेल्ले. गेले तसे परत आयले. कित्याक गो? आवडूंक ना चित्ररथ? चित्ररथ आवडले, पूण हाणे खंय दिला तर ते पळोवपाक? तुषार, तानी वांगडा मातसो रावपाचो न्हय रे? बाबा, दिदीच्या हाताक घट्ट धरून उबो आशिल्लो. इतल्यान एक उंच चित्ररथ आमच्या फुड्यात पावलो. अशें? हांवें दिदीक म्हणलें, म्हाका उखलून वयर धर. आनी दिदीन तुका उखलूंक ना हय मरे? कशें उखलताले? तो खंय आशिल्लो म्हाज्या कडेन. म्हणजे? हो खंय आशिल्लो देवाक खबर. आ तुषार? दिदीचो हात कसो कितें? हाका सोदता म्हणसर नाका जीव जालो. सगळ्यांच्या तोंडाचेर मोळी, कोणूच वळखुपाक येयना. तुका फोन करचे खातीर घरा आयले जाल्यार ह्यो भायर बसून रडटालो. आनी कितें करपाचें तर? बरें आसूं, चला आता या. आतां सोपत आयली मिरवणूक. बाबा, तूं नूडल्स खातलो? नूडल्स? हय, दिदीन केल्ले दनपारा. कितें? दनपारा? म्हणजे दनपारा तुमी जेवंक नात तर? जेवपाक कोणें रांदिल्ले तर? तानिया? आई सकाळी सकाळी एनजीओचे मिटिंगेक गेल्या, ती अजून येवंक ना. आगो पूण सदां राधा येता न्हय, ताका सांगपाचें. जुस्त ती लेगीत आयज येवंक ना. मागीर आतां भूक लागला ताचें कितें करपाचें? बरें आसूं, तुमी बसात, हांवूच भायल्यान पार्सल घेवन येता. नाका बाबा, आतां येतली, ते मेरेन आमी उरिल्ले चित्ररथ पळोवया. तानिया, ओ तुषार, अरे दारा उक्ती घालून गेली तरी खंय? आगो हो कितें तुजो येवपाचो वेळ गो? आतां रोकडेच म्हणटाले वचपाचो वेळ जालो म्हूण. चल, तोंडा वयले पयलीं ते म्होंय काड आनी लाग वावराक. कोण? आई? ओ शट अप. आता निमाणे सांगता, म्हाका मम्मा म्हणपाचे. कितें? मम्मा. आणि सत्तू, खरें खरें सांग आ, तू म्हाका राधा समजलो मरे? सध्या म्हजी डायटिंग चालू आसा रे. डायटिंग? मोळ्याक लागून वळखुपाक शकलो ना. आनी एक मोळ्या आसा काय कितें गो तोंडाचेर? ए फकाणां पुरो आ सत्तू. अरे चित्ररथ पळोवपाक वचपाची आशिल्ली न्हय, त्या खातीर ब्युटी पार्लरान गेल्ले हांव. म्हणजे ताच्या वयर मोळ्या. मजाच मगो एक एक. पळय, समाजान चार चौगा मोदी वावरचे पडटा, त्या खातीर करचे पडटा रे सगळे. म्हाका नाल्यार उमेद ना हे सगळे करपाची. आई, कितें? सॉरी मम्मा, भूक लागला गे. बरें, हांव मातशी पयलीं फ्रेश जावन येता, मागीर बसुया आं बाबू जेवपाक. आतां तुमची मम्मा बाथरुमान गेला. ती 2 वरां कशीच भायर सरची ना. येवन येवन जेवपाक बसपाक रांदला कोणे तर? बरें, हांव वचून पार्सल घेवन येता, नाजाल्यार उपाशी न्हिदचें पडटलें. हा बाबा. अरे 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 मदीं खंय रे? म्हाका उडयता आसलो मरे तूं. रस्तो दिसना जाल्यार तोंडा वयले म्होंय तरी काड बापया. ए सत्तू, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन. अरे बाबा, तोंडाचेर म्होंय घातला तसो आवाजाक एक सायलन्सर बसोवपाक जाय आशिल्लो. अरे म्हणजे म्हाका तूं वळखलो काय कितें? हय तर 100%. आणि म्हाका? पयलीं म्हाका एक सांग गो, दनपाराक कित्याक येवंक ना गो तूं राधा? अरे सत्यवान, शिलाक तूं राधा समजलो? अरे बापया, राधाच ते. ना रे, म्हजी घरकान्न आसतना हांव ताका कित्याक घेवन भोंवतलो? कितें? अख्खी मिरवणूक म्हज्या हातान हात घालून भोवला आणि आता म्हणटा म्हज्या वांगडा कित्याक भोवतलो? म्हणजे इतलो वेळ तूं म्हज्या वांगडा? हांव न्हय, तूं म्हज्या वांगडा. हांव एक चुकलो गो, पूण तूं तरी? म्हाका खंय खबर तूं चुकला म्हण. म्हाका दिसलें तूं मुद्दम म्हज्या वांगडा. कांयच्या कांयच कितें उलयता तूं? अरे सायबा, शिला खंय उरलें तर? चल चल चल, बेगीन चल. शिलाक सोदून काड, नाजाल्यार रातचें जेवण मेळचें ना.
सत्तू आयच्या आयस न्हू तू एक कार घे. काल्या जात्रांक अजून वेळ असा. बरे कार नाका मरे, एक नवी करकरीक बायक तरी घे. पय आयज ना फाल्यां तू बँक मॅनेजर जातलो. मागीर बँक मॅनेजर सायकली वयल्यान वयतना बरें तरी दिसतलें तें पळोवपाक. तूच सांग पळोवया. हे पळय, म्हाका आवडटा सायकल आनी बँक हांगाच्यान कितली पयस आसा तर फक्त 2 किलोमीटर मगो. अरे पूण इतलो दीस कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. पूण आतां हांव एनजीओचे प्रेसिडेंट जाला. लोक कितें म्हणटले? हे पळय, लोकांक जाय तसो न्हय, म्हाका मानवता, जे पडटा जे परवडटा तसोच हांव रावतलो. अरे यो यो दार उगतेच असा. हाय हिरो. अजय काका तू, म्हाका दिसले दीदी आयले म्हणून. अरे बाबू कितें करता रे? डान्स कॉम्पिटिशनात वांटो घेतला, ताचीच प्रॅक्टिस करता. डान्स प्रॅक्टिस आणि इस्पिको घेऊन रमी खेळटा मरे अजय काका. एकटोच? तातून कितें जालें, हांव दीदी आई आणि बाबा चेस खेळटा, डबल. अरे डबल खेळपाक तो कितें कॅरम रे? अजय काका खेळतो, कसोय खेळचो अशें बाबा सांगता. अशें? सत्यवान, बाबा आसा घरान? बाबा दीदी वांगडा स्कुलात गेला. सायबा, आज आयतार मरे. आयताराक खंयचें स्कूल उक्तें आसता तर? अजय काका तू म्हणून सॉल्यूट जोक करता मरे. आयतारा स्कुलाक सुटी असता मरे. अरे आत्ताच मरे तू. स्कूल ग्राउंडाचेर दीदीची आयज फायनल क्रिकेटाची मॅच आसा. अशें? ती पळोवपाक बाबा गेला. बरें बेगीन सांगले रे सायबा. बरें, हांव येवन गेलो म्हूण सांग बाबाक. हां? अजय काका बस मरे. नाका, तो आयले उपरांत येता हांव. मागीर म्हणून येतलोच मरे. आतां आयला तसो बस मरे मातसो, म्हाकाय टायमपास. म्हणजे हांव टायमपास रे? तशें न्हय रे काका. तू थंय एकलो, हांव हांगा एकलो. इस्पिकांनी खेळया मरे, दोगांचो टायमपास. अरे अजय, तू केन्ना आयिल्लो तर? जालो मातसो वेळ. दीदी हांव मगो आयज एक जादू शिकला, तुका दाखोव. दाखय, पण पयलीं हातपाय तरी धुता. तुषारान बेजार हाडूंक ना मरे? ना रे, असो सुखदिणो बेजार हाडपाक आमगेरूय एक भुरगें जाय आशिल्लें. अरे आयज ना फाल्यां जातलें रे. अजून जाणटो खंय जाला तर तूं? हांव जाणटो जावना रे, पूण शिलाक नाका न्ही रे भुरगें. बरें बरें. हय हय, सुशेगाद सुशेगाद. हय बाय बाय. हय फाल्यां मेळची. बाय बाय. तानिया. आगो सावित्री, हा? तू खंय ऑलिंपिकाक बी गेल्लें काय कितें गो? अरे ना, आयज तानियाची क्रिकेट मॅच आशिल्ली न्हय. पळय, हे मॅन ऑफ द मॅच, हे मॅन ऑफ द सिरीज आनी हे सगळ्यांत चड सिक्सरी मारल्या म्हणून. आगो, ताणया वदळ हात आलेन आयला मगो. आनी हें सगळें सामान तुजे कडेन दिलां धाडून? येवन ये ताका भायर. अरे अजय, ही कपा जर तानिया घेवन आयिल्ले जाल्यार ही येताना वाटेर आपल्या इश्टिणीक कितें दाखयता आशिल्ली तर? इनामां मेळ्ळ्यात जाल्यार धुवेचें कौतुक करूं नाका तर. लोकांकूय कळू दी आमचे तानिया खेळांतूय हुशार आसा म्हूण. आसा जाल्यार आसा हुशार, पूण ते लोकांक कित्याक म्हणून सांगपाचें? सांगपा सारकें आसा म्हणून सांगपाचें. तुषार, पुरो आतां तुजो जादू. खूब जालो. तानिया, हांगा यो गो, हांगा यो. आगो तुका कितले फावटी सांगला गो, क्रिकेट खेळटाना हेल्मेट घालू नाका, तरी तूं घालता. आगो, हें आनी कितें? हेल्मेट आसल्यार भंय नासता तकलेर बॉल बी बसत म्हणून. अरे पूण इतले दीस जाले ते खेळटा, एकदा तरी त्याच्या हेल्मेटार बॉल बसला जाल्यार सांगचें ताणें. पूण आगो सावित्री, ताणें हेल्मेट घाल्यार तुका प्रॉब्लेम कसलो हा? काय बरें क्रिकेट खेळटा जाल्यार तेजें तोंड दिसपाक नाका. लोकांक कशें कळटलें कोण खेळटा तें? अजय पळय, म्हज्या बायलेचें लॉजीक. कितें? आनी म्हाका एक सांग गो, हांगा यो. 99 रन्साचेर खेळटाले हय मुगो.
मागीर मदीत खेळ सोडून भायरशे गो कित्याक आयले? अगे हांव आवट आशिल्लें. विकेट किपरान जो बॉल कॅच केल्लो तो म्हाज्या बॅटाक लागून गेल्लो. पूण विकेट किपरान काय अपील करूच नाशिल्ले. ताणें अपील करूंक नाशिल्ली कारण ताका कळूंक नाशिल्लें. पूण म्हाका कळिल्लें. आगो बाये, आगो आयच्या संवसारान इतली प्रामाणीकपणां बरी न्हय गो. कळटा तुका हांव कितें सांगता तें? हम्म. आगो एक जर रन काडिल्लो न्ही जाल्यार तुजी सेंच्युरी जावपाची. स्कुलान सगळ्यात चड सेंच्युरी तुज्या नांवाचेर जावपाच्यो मुगो. आगो तुज्या नांवाचेर एक रिकॉर्ड जावपाचो. तसलो रिकॉर्ड म्हाका नाका. हांव रिकॉर्ड करतलें पूण चिटींग करून न्हय. गे गे गे, हरिश्चंद्राचे दायज उलयले. आनी तूं रे, 4 चौगान येतना मातशे बरे कपडे घालपाचे जाल्यार शी. किती वायट आसा गो ह्या कपड्यांनी? अरे अजयाक पळय, सदांच सुटाबुटान सामको डॅशिंग मरे. सावित्री, हो म्हजो गणबेस जाला गो. सकाळी उठटा तेन्ना आंगार चडयता तो बद्द न्हिदपा वेळार काडटा. पूण कितलो सोबता पळय तुका तो. शिलाक आवडटा म्हूण घालता गो. पूण म्हाका दीसभर कितले त्रास जातात तें हांवूच जाणा. आसूं ती खबर. म्हाका एक सांग तानिया, पार्टी केन्ना? हय तर व्हडली पार्टी दिवया तुका. भियो नाका तूं. काय नाका काय नाका. आमच्या चौगापुरती ल्हानशी पार्टी करूया. बरें बरें बरें, करात तुमी पार्टी. पूण फाल्यां आमच्याय घरा एक पार्टी दवरल्या. नगरसेवक आमदार सगळे येतले. तुमी येवपाचें हां, तेंच सांगपाक हांव हांगा आयिल्लो. तुमगेर पार्टी कसली दितात? अगो शिलाच्या फन क्लबान एक सर्त घेतिल्ली. तातूंत आमी आदर्श जोडपे म्हणून थारला. अच्छा. त्या निमतान ही पार्टी. कॉंग्रॅच्युलेशन रे बाबा. थँक्यू थँक्यू. अरे अख्खे कॉलनीक आमंत्रण दिवपाचें उरलां. बरें, हांव चल्लों हां. पूण उगडासान फाल्यां येयात. बाय तुषार. बाय तानिया. बाय काका. सत्तू, तू तुज्या इश्ट इश्टिणींक, सोयऱ्या दायऱ्यांक मेळटा तितल्यांक सगळ्यांक आमच्या पार्टेक आपय. हय, हांवूय आपयता. 1000 भर तरी लोक मरे आमच्या पार्टेक जावपाकूच जाय. आगो पूण आत्ता तर तू ल्हानशी पार्टी. अरे म्हणिल्ले रे. पूण आतां म्हाका कितें दिसता जाणा, की तानियाचें जाहीरपणान कौतुक जावपाक जाय. शिलाच्या पार्टे परस मरे आमच्या पार्टेक लोक चड जावपाकूच जाय. म्हणजे तुका तानियाचें कौतुक करपाक न्हय, जाल्यार तुका तुजे खोशयेचें प्रदर्शन मांडपाक पार्टी जाय. हय मुगो? तुका जाय तें तूं समज. बरें आसा. आमगेर कसलीच पार्टी जावची ना. फायनल. हा? मॅडम, हांव आतां भायर सरता. ए राधा, हे गो आयज शिलागेर खंयची पार्टी येतली गो? खबर ना. मॅडम, चड करून जापानची पार्टी आसतली. खूब दीस जाले ती येवंक ना. अमेरिका, UK, दुबय, सिंगापूर वाले आत्र्या पयऱ्यान येतात. व्हड बिझनेस दिवन वतात मॅडम. असलो कसलो बिझनेस आसा गो अजयाचो? अजयाचो खंयचो? शिलाचो तो बिझनेस. अजय तिचो ड्रायव्हर आनी सेक्रेटरी. हे खरें काय कितें? अजय म्हणल्यार नंदी बैल. ए राधा, हांवूय मुगो एखादो बिझनेस करपाचो विचार करता गो. शिला करता पळय गो तस्सो. कितें? हय गो, म्हाका एक सांग गो, कसलो बिझनेस आसा गो ताचो? कूड विकपाचो. कितें? हय, सगळ्यांक खबर आसा, पूण कोण उलयनात. मॅडम, तूं लेगीत खंय उलोवनाका. तुमकां हांगा आयल्यार 2च म्हयने जाल्यात. कळटलें इल्लें इल्लें सगळें. वच तूं. दीदी, हे कितें सांग पळोवया. बॉक्स. हांव तुका ह्या बॉक्सात घालतलो आनी तुज्या सकट ह्या बॉक्साचे 4 कुडके करतलो. आसूं आसूं, नाका. दीदी, एकदाच पळय तरी म्हजो जादू. काय गरज ना. काय जायना गो, हांव जाणा जादूगर कशे करतात तो जादू. नाका म्हणल्यार कळना.
म्हाका म्हजो जीव जाय. आई पळय गे हेका. प्लीज दीदी एकदाच प्लीज. नाका, कसलीच गरज ना. म्हाजो जीव वयर येवंक ना. तुमकां दोगांयकूय एकीकडे बसपाक जायना जाल्यार एकलो वचून वयर बसत चलात. किटकिट नाका आं, दोगांयची पयलींच सांगता. सत्यवान, आयज दनपार जावच्या आदींच घरा. तुषार, तानिया, चला काकागेर वचून खेळात चला. मागीर आपयता आं तुमकां जेवपाक. चला. हां बरें. हं. चल रे या. हां. कितें जाला? तोंड सामकें पडलाशें तुजें. इतलो अस्वस्थ हाच्या पयलीं केन्नाच पळोवना तुका. सावित्री, हां? हांव केन्ना फट उलयला? कोणाक केन्ना नागयला? सत्यवान, हांव जें जोडटा तें पावता आमचे खातीर. सोरयेच्या पयशाची गरजूच कितें? अरे हांव जल्मलो तेन्ना म्हज्या आवय बापायन हांव मरचो हे खातीर म्हाका एका कोयराच्या बल्लान उडयलो. तरी हांव वाचलो. कोणा एकान म्हाका पळयलो. म्हाका व्हरून एका अनाथ आश्रमान सोडलो. ना, हांव कसोच विसरपाक शकना तें. हांव वाडलो, शिकलो, पदवी मेळयली, नोकरे खातीर वळवळे काडले. बोल्सान एक पयसो नाशिल्लो तेन्ना उपाशी न्हिदलो. पूण चोरी करपाचो विचार लेगीत केन्नाच मनाक येवंक ना. आयज ती परिस्थिती ना. हांव नोकरी करता. पावून उरता इतलो पगार मेळटा म्हाका. अरे पूण कितें जाला? बँकेन म्हाका निलंबीत केला. कितें? 50 लाख रुपयाची फटवणूक केल्याचो आरोप केला. 50 लाख? खऱ्यांनीच हांव चोरी करतलो? ना, केन्नाच ना. दीदी बेटाक चडूय स्ट्रोक काडू नाका. स्ट्रोक काडटा काडटा ते हांगाच फुटत. ते तूं म्हाका सांगू नाका. फाल्यां सेंच्युरी मारपाकूच जाय. सेंच्युरी जाली जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें? तुका जाय ते. हय मगो. हय. तशें जाल्यार म्हाका सांग, कुटुंब म्हणल्यार कितें? हे आनी कितें? सांग गो दीदी. पूण म्हाका पयलीं सांग, तुका कित्याक जाय कुटुंब म्हणल्यार कितें तें? म्हाका नाका गो, टिचरीक जाय. तिणेच सांगला कुटुंब विशयाचेर निबंध बरोवन हाडपाक. हांवें सगळो बरयला, मातसो उरला. सांग गो दीदी. बरें. आदी कितें बरयलां तें वाचून दाखय पळोवया. म्हजें कुटुंब. फुडें? फुडें कांय ना. आतां फुडें तूं सांग दीदी प्लीज. कुटुंब म्हणल्यार आई, बाबा आनी भुरगीं. म्हणल्यार अजय काका आनी शिला काकी हांचें कुटुंब ना तर. अशें कित्याक? तांकां भुरगीं खंय आसात तर. अरे, कुटुंब म्हणल्यार एका घरात एका परस चड मनीस एकठांय रावतात. मागीर खोपेनी, बंगल्यात वा झाडां पोंदा रावतात तांकां कुटुंब आसना? तांकांय कुटुंब आसता. दीदी, आमच्या शाळेच्या बोर्डिंगांत खूब भुरगीं एकठांय रावता. म्हणल्यार ताका कुटुंब म्हणपाचें. तुका निबंध बरोवपाचो आसा मरे, काय बेश्टोच टायमपास करता? सॉरी दीदी. ना, आतां हांव तुका सांगचेंच ना. आई पळय गे. बरें, हांव सांगता तुका. एका घरांत एका परस चड मनीस रावतात. फुडें? पळय बाबा, मनीस एकठांय राविल्ल्यान कुटुंब जायना. मागीर कोण जाता? पळय, गोरवां पाडकांय गोट्यान एकठांयूच रावतात. एकठांय रावपी मनशांनी एकमेकांचे विचार समजून घेवपाक जाय. सांगी नासतना तांकां एकमेकांची मनां वळखुपाक येवपाक जाय. आनी महत्वाचें म्हणल्यार घरांतल्या मनशांचो एकमेकाचेर विश्वास आसपाक जाय. कळ्ळें? तानिया, चल बाय, आमोरी जायत आयली. कुकर लाय गो मातशें. तो मेरेन हांव ही भाजी शिंता. म्हाका मुनलायट पार्टीक वचपाक जाय. नाका.
काय गरज ना. शिला काकीन आपल्या वांगडा आपयला गे म्हाका. अगो तुका खबर आसा मूनलायट पार्टेक कितें चलता ते. तेच तर पळोवपाक म्हाका वचपाक जाय. अगो थंय संगीताच्या नांवार सोरो आनी ड्रग्स आनी थंयच्या काळखान तुझ्या सारकिल्या चलयांचो मुगो गैरफायदो आनी काय ना. तुका कशें खबर? तू केन्ना गेल्या तर अशी पार्ट्यांक? वचपाची कसली गरज. सगळे सांगतात. लोकांचे सगळेच खरें आसना. ते एक म्हणल्यार 10 करून सांगतात. हय मुगो. मागीर लोक तुज्या बाबा विशयी जे कितें उलयता ताचेर तूं गो कसो विश्वास दवरता. तो केन्ना तरी पयशाची भानगड करपाक शकता गो. आई, तू विशय बदलता. बस, म्हाका मूनलायट पार्टीक वचपाक जाय म्हणल्यार वचपाक जाय. ना, खंयचोय समजूतदार आवय बापूय मुगो आपल्या वाडिल्ल्या चलयेक अशा पार्टेंक धाडचो ना. आई, तू खंयच्या संवसारांत रावता गे? कितें गो? हांव एकटें वच्चें ना थंय. शेकड्यांनी चलयो येतल्यो. तांकां ते धाडपी आवय बापूय कितें अडानी? म्हाका हेरांचें खबर ना. पूण तुका थंय वचपाक मेळचें ना म्हणजे मेळचें ना. पूण पूण बीन काय ना पुरो. म्हाका आतां ह्या विशयाचेर आनीक उलोवपाचें ना. हालीसराक तानिया ओगी आसता. तुवें ताका कितें म्हणला बी? मूनलायट पार्टेक वता म्हणटाले. हांवें नाका म्हटलें म्हणून रागड जाला. ना, तितलेंच कारण आसचें ना. ताका खऱ्यांनीच मूनलायट पार्टेक वचपाचें आशिल्लें जाल्यार तें म्हजे कडेन येवपाचें, म्हाका सांगपाचें. ताका खबर आशिल्ली तूं ताका परवानगी दिवची ना, हे खातीर ताणें तुका विचारलां आसतलें. म्हाका काय अशें ओगी रावपा फाटल्यान दुसरें कारण दिसना. दुसरें कारण दिसना हाचो अर्थ तें ना अशें जायना. सावित्री, तूं ताची आवय. तुका तें सोदून काडप सोंपें जातलें. अरे पूण तूं इतलें कित्याक मनार घेता तेचे? 2-3 दिसांनी येतले ते जाग्यार. आगो, तूं येवजिता तितली ल्हान गजाल न्हय ही. तानिया आतां वाडला. ताका समजिकाय येवपाक लागल्या. कितें बरें वायट तें ताका कळटा. बरें वायट कळटा जाल्यार मूनलायट पार्टेक वचपाचो हट्ट करतले आसले ते. तोच तर प्रस्न सतायता न्हू म्हाका. हे पळय सत्यवान, तुवें न्हू ताका नाका आशिल्ले लाड करून दवरल्यात. हे लाड तुका फुडारान खूब म्हारग पडटले आं, सांगता तुका. आगो, पूण आमच्या भुरग्यांचे आमी लाड करचे नात जाल्यार कोण शेजारी करतलो? तांकां आवय बापूय आसतना अनाथाचे जिणे नाका. तशें पळोवंक गेल्यार ते आनीक कितले दीस आमचे कडेन आसतले? चडांत चड 7-8 वर्सां. उपरांत आपल्या घोवा घरा. तेंच सांगता हांव. लग्न करून घोवागेर वतना तूं तुका सांबाळपाक शकतलो? हां, त्या खातीरूच आतां पासूनच काळीज इल्ले इल्ले निबर कर. हांव निबरूच आसा. आगो, पूण तुषार आनी तानिया संबंदात विशय येता तेन्ना पळय, तांचे पासून मातसो वेगळो जावपाचो विचार लेगीत तुका सोंसना. रोकडेच दोळे भरून आयले मरे तुजे. म्हजें कितेंय जावं, पूण हांव आसतना म्हज्या भुरग्यांक तुका कितेंच उणें पडपाक दिवचो ना. तुमी म्हळ्यार म्हजी जापसाल सारकी गो. अजय, केस फाल्यां सुरू जातली आनी वकिलाक जिखपाची मात तुवें आसतना. अरे तशें जाल्यार तूं दुसरो वकील कित्याक पळयना तर? हांव सोदूं? कसो तरी हो तयार जाला रे. सगळे पुरावे म्हज्या आड आसात. अरे पूण आता न्यायाधीश जो निकाल दितलो तो मानून घेवचोच पडटलो. अजय, सोंपले आता सगळे. खरें सांगू सत्यवान, तुका पळोवन मरे म्हाका जगपाक उर्बा मेळटा. तुका ह्या अवस्थेन म्हज्यान पळोवंक जायना रे. अजय, म्हाका ख्यास्तेचो भंय मातूय दिसना. पूण म्हज्या फाटल्यान तुषार, तानिया आनी सावित्रीचें कितें जातलें?
अरे होच हुस्को सतायता म्हाका. मॅडम, ह्या वेळार तू घरा? ह्या वेळार तर तू NGO ऑफिसान आसता न्हय? आनी ही मोवाळी घेवन कितें करता? मोवाळी तशें पळोवपाक गेल्यार स्वताची वळख लिपोवपाक आमी ह्या मोवाळ्यांचो वापर करतात. ही मोवाळी आमकां दिसतात, पण आयज दर एकलो कसले ना कसले मोवाळे घालून समाजान वावुरता. कोणाचोच खरो चेहरो दिश्टी पडना. तू कितें उलयता म्हाका जाल्यार कांयच कळुना. म्हाका जाल्यार सगळ्यांचे चेहरे दिसतात. पूण चेहऱ्या वयल्यान मनशाक वळखुपाक येना. आगो शिलाकूच पळय, तूच सांगतालें मगो म्हाका. पूण चेहऱ्या वयल्यान मनशाक वळखुपाक येना. आगो शिलाचेच पळय, तुवेंच सांगिल्लें मगो म्हाका. तिच्या चेहऱ्याक पळयत जाल्यार ती तशी आसतली अशी दिसत ना. आनी आमचो सत्यवान जाल्यार तो तातूंतलो न्हय आं मॅडम. तो कोणाचोच एक पयसो केन्नाच खावचो ना. म्हाका जाल्यार ताचेर विश्वास आसा. तूं जाणा राधा, सगळ्या NGO वांगड्यांनी म्हाका अध्यक्षपद दिल्लें. हांव मागी नासतनाच. आनी आयज अचकीत म्हजे कडल्यान राजिनामो मागून घेतलो. कारण कितें तर सत्यवानाचेर पयशांची अफरातफर केल्ल्याचो आरोप आसा म्हणून. कोर्टान खटलो चालू आसा. कोर्ट निकाल दिवपाचोच आसा. पण त्या आदींच सगळेच ताका दोशी थारोवन मेकळे. मॅडम, लोकांक फकत उलोवपाक विशय जाय. आतां कोणाचे म्हणून तोंड धरतले? तांचेर तूं चड लक्ष दिवं नाका मॅडम. ए तान्या कडेन पळय नवे बॅट. ताचे कितें बाबा, ते भांगराचे बॅट लेगीत घेत. ताच्या बापायन खंय बँक लुटल्या. घरा मम्माय म्हणटाली ताचे कडेन खंय चोरयेचे कोट्यांनी रुपया आसात आनी ते कोणाक कळचे न्हय म्हण बाबडो जावन सायकलीन भोंवता. आरे ओगी राव, ते पळय ताणें आयकलें दिसता. आमच्याच वटेन येता. येवनी हांव भियेता काय कितें? आरे सायबा ओगी राव, झगड्यांक बेश्टो काळ नाका. चोराची चली कितें करतले आमचे? दोळे व्हड करून कोणाक पळयता गो? मान खाला घाल आनी जाप दी. जाप आव न्हय, म्हाजी बॅट दितली. आगो, 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 सोड, आगो. अरे सत्यवान, आं? मध्यार रातीर एकटोच भायर कितें करता? काय ना, न्हीद येना म्हणून भायर आयिल्लो. पूण तूं कित्याक आयलें भायर? म्हाकाय मरे कांयचे काय अशें सपन पडलें. न्हिदेंतल्यान जागे जाले ते परतून दोळो लागच ना जालो. आनी हातरुणार पडल्या पडल्या आदले सगळे दीस याद येयले. सोंसून नजो जावन भायर आयले जाल्यार हांगात तूं. आं? दीस केन्नाच परतले न्ही. हुस्क्या मेकळी आशिल्ली ती देवाच्यान पळोवन नजो जालें दिसता. हेवूय दीस वतले आनी गरजे भायर देवाक शेणू नाका. आनी इतले दीस तुका देवाचेर विश्वास नाशिल्लो, आतां ताका शेणून कसलो फायदो? खऱ्यांनीच म्हाका देवाचेर मात्तूय विश्वास नाशिल्लो, पण आतां दवरचो पडटा. चल भितर चल. शी खूब पडटा. मागीर रोखडीच तुका थंडी बाजता. आनी तुज्या मनान कितें आख्खी रात हांगाच बसून रावपाचें आसा? सावित्री, तानिया कितें उलयल्लें तुजे कडेन? कित्या संबंदान? विशेष अशें कांय ना.
पूण ताची प्रॅक्टीस कशी चल्ल्या, क्लासी कश्यो चल्ल्यात, तुवें विचारपाचें न्हय. हांवें जाय तो यत्न केलो. हांव फुड्यान वताच तोंड घुंवडावन वता. कितें विचारल्यार तोंडांतल्यान एक अक्षर लेगीत भायर काडिना. सगळें मेळटा म्हणून मोद मारला ताका. मान रेस्पेक मात्तूय दिवपाक कळना. राव, आयज न्हिदुनी ताका. फाल्यां उच वाडटकच पळयता सारकें ताका. आगो, न्हिदल्यात ती. आनी एक, ताका कांयच म्हणपाची गरज ना. कांयच म्हणपाची गरज ना. हांव जाणा, तसो हांव ताचे बडबडी बगर रावपाक शकना, तशेंच तेवूय म्हजे कडेन सगळे उलयले बगर रावपाक शकना. मातसो ताका वेळ दी. आनी म्हाका विश्वास आसा, आपले आपूण ते म्हजे कडेन उलोवपाक येतले. बरें, भितर चल. सावित्री, तूं खंय हुस्क्या मेकळे सुशेगादीन रावपाक शकता तें म्हाका सांग. अरे म्हळ्यार कोण सोयरी धायरी, इश्ट इश्टीन. ना, तशी खंयचीच सुवात ना. हांव हांगाच्यान पयस खंय तरी दुसरो फ्लॅट पळयता. थंयच्यान तुषाराची शाळा मातशी पयस पडटली, पूण कांय नजो. अरे तानिया ताका हाडटले, पावयतले. तानियाकूय कॉलेज, स्टेडियम पयसूच पडटले. बायक मातसो त्रास जातलो, पूण करतले ते मॅनेज. हांव हांगाच्यान खंयच वचची ना. दुसरो पर्याय ना सावित्री. आगो समजून घे. शेजारी पाजारी भुरग्यांक तुका सुखान जगपाक दिवचे नात. ना, हांव मरसर ह्याच घरान रावतली. पळय, भुरग्या भशेन असो हट्ट कर नाका. ना, ह्या स्थितीन हांव तुका सोडूंक शकना. अरे, त्या वेळार तुवें आमकां आदार दिलो, ह्या खातीर आयचो दीस आमी पळयता. सावित्री, म्हज्या लग्नाच्या घरकारान म्हजी सवत घरान हाडली आनी म्हाका खोट मारून भायर काडली. 2 जिवाची आशिल्ली हांव. 8वो म्हयनो चलतालो. आनीर 2 वर्साचे तानिया आनी पोटान तुषार. ह्याच घरा भायर रस्त्याचेर तानेन भुकेन पडिल्ली हांव. त्या दिसा तुवें म्हाका ह्या घरान आसरो दिलो. आनी तेन्नाच्यान ह्या घरांत रावता हांव, तुजी घरकांचो. पण तुवें आयज मेरेन केन्ना सादो स्पर्श लेगीत करूंक ना. हांव भुरग्यांक घेवन भितर खाटीचेर आनी तूं हांगा भायर सोफाचेर. तेन्ना सावन आयज मेरेन. सावित्री, हे सगळे विसर. तातून आमचो सगळ्यांचोच फायदो आसा. म्हाजें सोड, चल. तूं विसरपाक शकता म्हाका, तुषाराक, तानियाक. खडल्याचो निकाल आतां केन्नाय लागपाक शकता. हांव तूं निर्दोश सुट्टलो, म्हाका विश्वास आसा. तानिया, ह्या सुकण्यांचो आवाज आयकतूकूच मनाक थाकाय मेळटा न्हय. हांव जाणा, म्हजे बाय म्हजेर रागार. म्हजे कडेन उलोवचें अशें लेगीत तुका दिसना. पूण कितें करूं, बापूय हांव. घरांत तुमचो किलबिलाट आयकूंक येना जाल्यार म्हजें जिवितूच. आसूं, हांव तुजे कडेन आयज उलयतां तें निमाणेच अशें समज. फाल्यां निमाणी सुनावणी. उपरांत हांव. सॉरी बाबा, आमचे खातीर तूं कितले कश्ट घेता ते पळयता हांव. आमकां केन्नाच कांयच उणें पडूंक दिना तूं. म्हजे खातीर उंची उंची लोशनां, क्रीम, शॅम्पू. पूण आपूण मात न्हावपाच्या साबणान शेविंग करतना खूब खेपे हांवें पळयलां तुका. क्रिकेट, प्रॅक्टीस, कॉलेजींत वेळार पावचें हे खातीर म्हाका स्कूटर घेवन दिली आनी स्वता मात
पेट्रोलाचो खर्च नाका म्हणून सायकलीन भोंवता. तुवें स्वता खातीर केन्ना शर्ट पॅन्ट शिंविल्ली ती लेगीत म्हाका सारकी याद जायना. पूण दर म्हयन्याक म्हजे खातीर विसर नासतना मागी नासतना नवो ड्रेस. बाबा, तुजो अर्दो पगार तुमी म्हाजेर खर्च करता. म्हाका तें नाका आशिल्लें. हे खातीर बाबा कडेन कट्टी हाय मगो. सॉरी बाबा. अजय, आयज हे घर पळोवपाक येतले. तांकां हांवें सावित्रीचो नंबर दिला. हां, आनी ते कॉल करूनच येतले. तरी लेगीत तूं मातसो हांगाच रावल्यार बरें जातलें. अरे हय, हांवें सगळीं कागदपत्रां सावित्री कडेन दिला. हे घर विकून नव्या फ्लॅटाचो चाव्यो ताब्यात घेतल्यो म्हणटकूच व्हड हुस्को मेकळो जातलो. अरे इतली ताकतीक करूं नाका रे. तकली मातशी शांत दवर पळोवया. हे पळय, निकाल कसोय आयलो न्ही तरी आमी ताका वयल्या न्यायालयान आव्हान दिवपाक शकतात. ना रे अजय, म्हाका आतां कोणाकूच आव्हान दिवपाचें ना. फक्त हुस्को आसा तो म्हज्या कुटुंबाचो. म्हाज्या फाटल्यान तांचें कितें जातलें हो. खंयच्यान तरी मार्ग सापडटलोच रे. हॅलो, हां, कोण उलयता? हय हय, हांव सावित्री. कितें? सावित्री, अगो कितें जालें? सावित्री, कोणाचो फोन? दी म्हजे कडेन दी, हांव पळयतां. दी. हॅलो 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 हॅलो, आवाज येता? हॅलो हॅलो. ताणें खंय 2 दिसां आदीं म्हाका ह्याच वाठारान पळयल्ली. हांव खंय रावता तेंवूय ताणें सोदून काडलें. पूण घरांत येवपाचें धाडस नाशिल्लें खंय. हे खातीर खंयच्यान तरी नंबर मेळयलो ताणें. कितें म्हणटालो? आयज येतलो म्हाका व्हरपाक. हें एक बरें जालें. म्हणटालो आतां चूक कळ्ळी. माफी मागता. अरे, जाका हांवें सर्वस्व दिलें तो म्हजो लग्नाचो घरकार सत्यवान. शी, 16 वर्सां उपरांत त्या मनशाक चूक कळ्ळी खंय. म्हज्यात न्ही. आपल्या बायले भुरग्यांक घरांतल्यान खोट मारून हाणें भायर काडले, ताका खंय 16 वर्सां उपरांत चूक कळ्ळी. सावित्री, सावित्री, शांत जा. तो म्हणटा न्हय ताका आपली चूक कळ्ळी म्हण. ताका पश्चाताप जाला आसतलो. तुज्या वयल्या मोगा खातीरच तो तुज्या मेरेन पावला. राव, हांव पळयतां. कोण जाय? सावित्री, म्हजें नांव सत्यवान. अरे वा, म्हजें तेंच नांव. यो यो यो, भितर यो. कितें सांगपाचें तें थंयच रावून सांग. आगो, ताका असो दारार उबो दवरप बरें दिसना. यो, तूं भितर यो. आगो सावित्री, पळय पळय, तुजो घरकार मोगान तुका मेळपाक आयला. मोगान मोगान हाका मोग म्हणनात. अरे, जिच्या खातीर हाणें म्हाका धांवडोन घातिल्लें तिणें आयज हाका धांवडोन घातलो आसतलो ताच्या स्वताच्या घरांतल्यान. आतां उरिल्ली जीण सारपाक जाय. वखद विसर करपाक घरकान्नीची गरज आसा ताका. ताच्याच खातीर ही तडजोड आसत. पूण म्हाका ती मान्य ना. ताका तुज्या आदाराची गरज आसा. आनी तुकाय. म्हाका गरज ना अशा आदाराची. घडये तुका नसत. आगो, पूण भुरग्यांचो तरी विचार कर. आमकां अशा आदाराची गरज ना. तान्या, जल्म दिल्यान कोण बापूय जायना. तो मान मेळोवचो खातीर ताच्यो कांय कर्तव्य आसतात. दीदी, तुका जादू पळोवपाक जाय? ह्या मनशाक हांव हांगाच्यान खिणा भितर पयस मुकून दर्यांत मारतलो. गिली 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 चू. सावित्री, हांव तुजेर जबरदस्ती करचो ना. हांव वता. पूण म्हज्या घराची दारां तुजे खातीर सदांच उक्ती आसतली. तान्या, तो गेलो पळय. तूं तरी आडय तेका. अरे वा,
म्हणजे पहिलो खेप म्हजो जादू यशस्वी झालो. ये पिपुरे, ये पिपुरे. तुषार, तानिया, मम्मा, असो तुम्ही आईच म्हणा. तुम्ही ऐकले नवनाट्य मोवाळे. लेखन आणि दिग्दर्शन अविनाश चारी. सादर करपी संस्था रेणुका एंटरटेनमेंट खडकी वाळपय. हातून वांटो घेवपी कलाकार सत्यवान अनिकेत सुरेश नांगरे, सावित्री अंकिता सावंत, अजय बाळकृष्ण कामत, राधा चेतना नायक, घरकार साईराज नायक, तुषार चैतन्य पांडे, तानिया यती मैथे. आकाशवाणी खातीर प्रस्तुत करपी डॉक्टर साईश देशपांडे आणि निर्मातो दामोदर आटलेकार.